फाउंडेशनची दक्षिण गोवा मिनरल फाउंडेशनची बैठक आशिल्ली मिटींग आशिल्ली त्याची मिटींगेची चॅड बाय आमची साउथ गोवा कलेक्टर आणि त्याच्या भितर आम्ही एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हांवें ऑप्ट केलें की दक्षिण गोवा ही जिल्लो ह्या मिनरल फाउंडेशनचो हांव एक मेंबर आसा आणि तातूंत आमचे आमदारूय आशिल्ले आणि आमचे बाकीच्या मतदारसंघातले आमदार दक्षिण गोंयचोय आमचो MP आशिल्लो आणि ताचे भितर विविध प्रपोजलां जी आसात मायनींग इफेक्टेड एरिया ज्यो आसा तांकां भितरल्यान वेगवेगळी प्रपोजलां आसतात तेंच्या बेनिफिट्साक लागून आणि ते एक वेगवेगळी प्रपोजलां जी आसा ती सँक्शन करपाची ती टीम आसता तेजें डिस्कशन करून वेगवेगळे प्रपोजल त्या भागा भितर सँक्शन करतात. कांय स्कुलांक बसीज आसत किंवा एखाद्या स्कुलांक कॉम्प्युटर आसत किंवा उदकाच्या वेवस्था उदकाच्या पाण्याची वेवस्था क्लीन वॉटर मेळपाक आसत सोशल जे हें आसात लोकांक लागून त्याच्यो वेगवेगळे प्रपोजल्स त्या मिटिंगेन डिस्कस जातात आणि त्यामुळे त्या मिटिंगेक आज हांवें तशी फर्स्ट टायम त्या मिटिंगेक आज आयिल्लो. लास्ट टायम मिटींग जाली त्या वेळार हांव आउट ऑफ सेशन आशिल्ल्यान पावूनाशिल्लो आनी तातूंत वेगवेगळी प्रपोजल्स मोस्ट ऑफ दी मायनींग इफेक्टेड एरियाज जे आसात सावडे मतदारसंघ आसत केपें मतदारसंघ कुडचडे सांगे मतदारसंघ अशा पद्दतींतले वेगवेगळे मतदारसंघा भितर ताची एक प्रपोजलां आशिल्ली ती प्रपोजलां पास करप त्या मिटिंगेन ताका लागून मिनरल फाउंडेशन कांय हातूंत ड्रिंकींग वॉटर जें आसा कारण पयलीं कशें आसता मायनींग जेन्ना चलताल्यो त्या वेळाचेर उदक दिवपाची वेवस्था मायन ज्यो चलयतात ते करताले टँकरांनी आज ते ना म्हणजे त्यामुळे एखाद्याक थंय मायन पायपलायन घालूंक जाय कांय प्रपोजलां पायपलायन कांय भागा भितर अंगणवाडी बांदपाचो विशय आसा कांय स्कुलांक कॉम्प्युटर दिवपाचो कांय स्कुलांक जे आसा तांकां हाची भुरग्यांक व्हरपाक हाडपाक बालर सारकी बस दिवपाची आसत कांय हातूंत एम्बुलन्स कांय हाच्या भितर दक्षिण गोवा पुलीस डिपार्टमेंटांनी प्रपोजल दिल्लें की जे मायनींग इफेक्टेड एरियाज ज्यो आसा मायनींग त्या भागा भितर तांकां सोलर घालप जेणे करून पावर फेल्युअर वयता आनी त्यामुळे ते वचून थंय त्या लायट ना अशें जावं जायना म्हणून सोलर घालतकच ताचो फायदोय मायनींग इफेक्टेड लोकांक जावं जाय अशी विविध प्रपोजलां एक अशी न्ही प्रत्येकाचें एक वेगवेगळी प्रपोजल ही थंय आशिल्लीं एनिमल हजबंड्री हें दिलें कारण स्टेट डॉग्स जे आसात तांकां लागून रिकवर करपाक रिकवर व्हॅन ज्यो मेळटात त्यो सँक्शन करून घेवप अशे वेगवेगळी प्रपोजलां. खर्च कोणाचो आसतलो तो सगळो कितें जाता मायनींग इफेक्टेड मिनरल फाउंडेशन जें आसा मायनींग ज्यो चलयतात तातूंतल्यान जे जसो CSR फंड आसा तसो तांचो फंड आसता तो एकठांय येता तातूंतल्यान त्या भागा भितरल्या लोकांक तेजे बेनिफीट मेळचे म्हणून वेगवेगळी प्रपोजलां ते येतात. थँक्यू सर.